आम्ही चिंतल्याप्रमाणे एक ह्या जाक म्हळ्यार साखरेच्या भितर असो मनीस न्ही आनी काय म्हणटा इगरचे भितर चारवणती भितर असो मनीस न्ही तो सकाळी इगडी आसता जावंक पुरो ताच्या उपरांत ताणें हळ्ळेनी वचोवचें गल्ल्यांनी वचोवचें बिदींनी ताणें वचोवचें आनी लोकांक उठो ताणें वावर करीचें त्या दाळा ताणें आल्तारी वयल्लें बेटेलो साखरे पीस हांगासर सार्थक जाता पयलीं आपयल्या पर्यंत प्लॅनिंग करतना आपयलें आतां आमचें रेडी जालां तुमी तुमच्या भुरग्यांक धाडा म्हणून ते म्हणाले जोकले काडबट्रा आपुजी जोकले काडबट्टा ಎಂಕುಲ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಲ ನಿಕುಲು ಉನಾಸ ಮಾತ ಕೊರುಡು ಆಪುಡ ನಿಕಲೆ ಕೊರ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾತ ತುವಾರ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜತ್ತ ಬಂಗಾಪುಣತ ಫಾದರ್ ಎಂಚ काडबुडनो आपुजी म्हण तशें एंकलाडे वेहिकल इज्जी तूं का म्हणून तशें मागीर एक वेहिकल मेळ्ळें आमकां ताचे उपरांत स्टार्ट जालें तशें एका नंतर पण केलें दुसरोच ताका एक अर्थ आसा आनी न्ही म्हाका इतलें बरेंपण बघता की म्हाका तें आल्तारीर बेटोवचें आल्तारी वयर बेटोवचें तें बलिदान आनी सगळे दिसा बेटोवचें तें बलिदान तें गरज जर तर आल्तारी मात तूं भेटयता जाल्यार सगळो दीस तूं लोकांक सांगता तुजें बलिदान भेटयना जाल्यार तें व्यर्थ आल्तारी वयर कितें भेटयता व्यर्थ तें एक पाद्र्या म्हणटाना खाली आत्मीक संगतीन मात ताणें मेतेर जाल्यार हांव चिंता तरी ह्या जाक म्हळ्यार एक गवळी म्हळ्यार ताचो अर्थ आमकां कळीत ना समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. आज आमी एक दुसऱ्याच विशयाचेर विंगडत विशयाचेर हो संवाद चलयता. आमचे संगी फादर विनोद मास्कारेनस कापुचीन पाद्राबासा फाटल्या 6 वर्सां तावन उज्जिरेंताच्या विमुक्ती संस्थेचो निर्देशक जावन वावर दिवन आसा तो. गांवांत नेल्लीकार फिरगज पूण आतां थंयसर एक कोपेल जालां केरा म्हणून त्या कोपेलाच्या व्याप्तीक येता आनी 2000 इसवेंत मंगळुरांत रुजय कॅथेड्रलांत सक्कडांकी दिएसीसीच्या तशेंच धार्मीक दियोकोनाक वोर्द दिसातना त्या वर्सा त्या बॅचांत पाद्राबाक वोर्द मेळ्ळेली आनी उपरांत ब्रह्मावार भाग्यवंत कोटमाची फिरगज आसा थंयसर सहायक विगार जावन आनी उपरांत तिसऱ्या वर्दीचो निर्देशक जावन आत्मीक निर्देशक जावन आनी सांगातास देव आपोवणेचो वावर कापुचिनाचो हो वावर केल्या उपरांत मंगळूर बीजे सांत एन फ्रायरी हांगासर होचो वावर मुंदारून आसता आसतना MSW शिकापी तांणी जोडले आनी त्या उपरांत फाटल्या सुमार 18 वर्सां तावन उजिरे विमुक्ती केंद्राचो निर्देशक जावन वावर करते आसा. तांच्या वावरांत वेगवेगळे संगती आसात. हांवें आज तांकां हांगासर आपयलें कित्याक म्हूण सांगल्यार सणावो जावन तांचो वावर समाज सेवेचो वावर दिसता आनी हाच्या मदें समाज सेवेच्या वावरांत जेजू क्रिस्ताक परगट करूंक जाता गी साक्ष दिवंक जाता गी म्हणल्या विशयांत उलोवच्या खातीर हांगासर आज आपयला. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान फादर विनोद मास्कारेनस हांकां हांव स्वागत म्हणटा. थँक्यू फादर तुमच्या लागीं पयल्यान पयलें विसाचें सवाल हें जावन आसा उजिरेंत तुमचें विमुक्ती सेंटर केंद्र आसा आनी कापुचिनान तुमी करचो वावर सामाजीक वावर ह्या नांवा खाला चलता विमुक्ती म्हणल्यार आनी विशेष कितें म्हळ्यार फाटल्या 6 वर्सां तावन 18 वर्सां तावन तुमी थंयसर वावर करना आसात. ह्या केंद्रा मुखांतर कितें सक्कड वावर चलता म्हणून एक सांगशात की तुमी. देव बरें करूं फादर अनिल. या सुमार वर्सां हांव थंय आसा लोकचिंतूंक पुरो फादर हांव इतले वर्सां थंय काल करता गे म्हणून म्हळ्यार आमी लाँग थंयसर रावल्यार लांब थंयसर रावल्यार सोशल वर्क बरें करूंक जाता. म्हाका सोशल वर्क म्हणल्यार ती उपगण ना ती पूण विविध संगती आमी थंय शिकोवंक आसा आनी हर एका दिसा आमकां आमी शिकोवंक आसा शिकता आमी. अशें म्हणटा आसतना सोशल वर्क प्रोजेक्ट्स जावंक पुरो समाज सेवा जावंक पुरो ह्या 3 वर्सांनी 6 वर्सांनी जावची न्ही. ते लोकांक अभिवृद्धी करची जाल्यार लोकां खातीर वावरिचे जाल्यार लोकां सांगतात रावून जायते आमी शिकोवंक आसा आनी तो वेळ आमी तें काम सुरू केल्लें मुंद व्हरूंक सुलभ जाता आमची. हय तशें आमच्या संस्थ्यांत आमचो
विमुक्ती संस्थो म्हणून नांव वाडला कित्याक म्हळ्यार आमी विमुक्ती आमचे महिला ಒಕ್ಕೂಟ आसा स्त्रियांचे ಒಕ್ಕೂಟ तें आसा आनी ताका आमी नांव दवरलां की विमुक्ती म्हणून विमुक्ती महिला ಒಕ್ಕೂಟ म्हणून पूण ताच्या फाटल्यान आसतो व्हडलो संस्थो आमचो कितें म्हणटा आमी मदर कन्सर्न ऑर्गनायजेशन दॅट इज म्हळ्यार कापुचीन कृषीक सेवा केंद्र तें आदीं सुरू केल्लें फादर थियोफिलसान सुरू केल्लें पाद्र्या मरण पावला पूण ताणें सुरू केल्लें काम ताच्या नंतर आमी जायत्या पाद्र्याबांनी थंयसर मुंद वचून आमी गेल्या फादर थियोफिलस सुमार 20 आनी 3 वर्सां जालो थंयसर वय वय तितले वर्सां ताणें वावर केल्लो आनी ह्या संस्थेंत फस्ट स्टार्ट जाल्लें फूड फॉर वर्क म्हणून स्टार्ट जाल्लें वय ताच्या उपरांत मस्त एक 15 हळ्ळ्यो दत्त स्विकार करन वय वय स्विकार करन थंयसर लोकांनी घरात तांच्या काम करचें आनी कृशी अभिवृद्धी करची कृशी खातीर कितें गरज आसा जावंक पुरो उदकाची वेवस्था इरिगेशन फेसिलिटीज तें आनी दिसें उपरांत त्या तरणाट्यांक पुरा कृशी करतल्यांक तांकां मुळावें शिकाप म्हणजे कृशी विशयांत तें बरो दिवन तें सुरू जाल्लो संस्थो ताच्या उपरांत फादर जोयल पेरेरान थंयसर स्वसाय पंगड केलो सारकें म्हणचें जाल्यार सगळ्या कर्नाटकांत फस्ट स्वसाय संघ केल्लो फादर जोयलान हय जोयलान करता आसतना ते हेगडे वचून मेळोवन ते एक बरें संबंद दवरचे म्हणल्या खातीर हेगड्याक मेळोवन थंयसर ते आराम केल्ले मागीर सुमार 3 वर्सां उपरांत हेगडेन तें कॉपी केलें धर्मशाला हेगडेन कॉपी करून आज सगळ्यांनी आसा तो पूण आमी थंयसरच आसा आनी हेऱ्या कडेन मस्तू आमच्या राज्याच्या कर्नाटकाच्या राज्यांत सुमार आमी डिस्ट्रिक्टांत आसा आमी पूण स्वसाय संघ आसात पूण तांचे बरी आमी हें करूं ना पूण आमचे खंयसर आसात पळया ते बऱ्या तरान चलतात ते इंडिपेंडंट जावन चलतात तेच चलयतात ते तितले आमी तांकां म्हळ्यार तांची सामर्थ्य सडयली आमची तें एक स्वसाय संघ करचें आनी उपरांत आमी एक दया स्पेशल भुरग्यां खातीर म्हळ्यार दया स्पेशल भुरग्यांचे ते एक संस्थो थंयसर भुरग्यांक पुनर्वसन तशेंच चिकित्सा दिवन त्या भुरग्यांच्या वडावळीक आनी भलायकेक आनी हेर संगती कौशल्य तरबेती दिवच्या खातीर वावर करना आसा आनी स्वसाय संघांत थंयसर दुबळ्या स्त्रियांक थंयसर तांकां आमी तो ओळ आदीं दिल्लो तो आयवाज एक कॅपिटल हे एमावंट सीड कॅपिटल सीड आतां तो अभिवृद्धी जावन मस्त बरें करना आसात ती म्हळ्यार एका हातान आनी एकल्याक तशें तो आयवाज ट्रान्सफर जाता ती रिपे करतात आनी एकल्याक पेमेंट करतात अशें स्वउद्योग थंयसर बऱ्या तरान चलून आसात तीं पुरा आनी ती सगळीं संतुश्ट आसात आनी आमच्या संस्थेक मस्तू एक अटॅच्ड म्हणले भशेन आसा तांकां सोडूंक तांकां नाका कित्याक म्हळ्यार ती अभिवृद्धी जाल्यान आमचे मुळावे चिंता ताणी अभिवृद्धी जायची म्हणून धर्मशाळाची चिंता दुसऱ्यांत आसा तें आमी चड हें करचें नाका आनी त्या देखून आमकां ती चड अटॅच जावन आसा आमचे संगीत आसात मागीर दुसरें कितें म्हळ्यार हर एका वर्सा आमी 25 इस्कालां दत्त स्विकार करन एडॅप्ट करन त्या इस्कालांनी आमी एक टिचर दिवचे एका टिचरा मुखांतर थंयसर विविध मॉड्युल्स म्हणजे सायन्साक या इंग्लिशाक या हिंदीक अशें आनी मॅथमॅटिक्साक संबंधिल्ले मॉड्युल्स दिवन खंयच्या गव्हर्मेंट इस्कलांनी ते कशें गव्हर्मेंट इस्कल द्रेस जालां थंयसर भुरगीं उणी आसात थंयसर वचून त्या भुरग्यांक आमी शिकप दिता आनी अशें केल्ल्या बरें कितें जालां म्हळ्यार तो ओळू ती इस्कलां पुरा क्लोज जावचेर आसली आतां कितें जाल्यार म्हळ्यार ती जिवाळ जाल्यान तो ओळू 12-13 भुरगीं आसली आतां 50 भुरगीं अशें बरें 60-70 भुरगीं जाल्यात तो एक आसली टिचर आतां दोगां तेगां अशें बरें जाल्यात ते एक बारीक आमचें एक फ्रुटफूल इंटरवेंशन आमचें तशें केवळ गव्हर्मेंट इस्कालां मात्र तशें आमकां आनी हर एक वर्सा तुमी 25 इस्काल बदलीते आसतात की या ते इस्कल जर तर अभिवृद्धी जालें तांकां थंयसर एक्स्ट्रा गव्हर्मेंटांत टिचरां मेळ्ळीं आनी ती तांचे चलोवंक शकता जाल्यार दुसरें इस्कल आमी विंचता खंयसर आमची गरजाक तशें तें एक आमचें एक इंटरवेंशन आसा आनी सांगात आस आमी हळ्ळ्यांनी भुरग्यांचे क्लब्स केल्यात आमकां आनी एक कितें अवकाश कितें म्हळ्यार ह्या 25 इस्कलांनी आमचे क्लब्स आसात ते आमकां एक सुलभ जाता आमचे मेतेर पळोवन ते करूंक सुलभ जाता आमकां कोणी म्हळ्यार अडकळ कोणी हाडिनात थंयसर भुरग्यांचे क्लब्स आसात चिल्ड्रन्स क्लब्स आनी थंयसर आनी यूथ क्लब्स आसात त्या भुरग्यां मुखांतर यूथ क्लबा मुखांतर समुदाय कशें आमी अभिवृद्धी करी येता समुदाय विशयांत चिंताप हळ्ळे विशयांत जावं पुरो पंचायत विशयांत जावं पुरो असले चिंताप आनी आटयता तेंच मात्र न्ही
त्या इस्काला जावंक पुरो हळ्ळेनी थोड्या मानेस्तांक त्या गांवच्या मानेस्तांक सांगाता घालून चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज म्हणून आमी केल्यात चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज म्हळ्यार बेलतांगडींत एक क्रिमिनल थोडे बडे केसीस येतात इतले तितले न्ही वय वय त्या देखून त्या दिशेन हे भुरग्यांक रक्षण दिवच्या खातीर कमिटी ही कमिटी कितें करता तोळ तोळ सांगाता मेळना भुरग्यां विशयांत आलोचन करतात तांच्या शिकपा विशयांत जावं तांच्या हक्का विशयांत जावंक पुरो वा खंय तांकां एका वेळार तांचे वयर एक हल्लो जाला जाल्यार त्या विशयांत पुरा ते उजवाडा येतात त्या विशयांत आमी कानून कामां घेवंक सुलभ जाता आमकां ते एक आमचें मेतेरपण आसा म्हळ्यार आतां तुमी काल भुरग्यां खातीर समिती केल्यात हय हे इस्कालांनी आसात की या उजिरे हळ्ळेनी आसात हय आनी लोकांनी की तांकां असले प्रसंग ती पळोवंक मेळ्ळे जाल्यार तांणी येवन ह्या समितीक दूर दिव येता तांच्या गमनाक हाडी येता आनी तांणी तें इन्व्हेस्टिगेशन मागीर निजाम जाला जाल्यार ताका मुखेली कितें आमी कानुनात्मक रितीन कितें आमी करयात ते वस्तू केसीस आमी हँडल केल्यात वय वय तितले मात्र त्या मनशाक धरून जैलांत घालून ताका जैलाची शिक्षा फावो केल्या आमची वय 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 मागीर ताका त्या विक्टिमाक कितें सकडी रिहॅबिलिटेशन जायचें पडटा कावन्सिलींग जावंक तें पुरा आमी करणे आसा आमची हय तशें हय आनी अशें आयल्या वर तें आतां आमच्या त्या तालुकांत पळोवंक गेल्यार सुमार 800 भुरगीं आसात ही पुरा काय म्हणटात विभिन्न सामर्थ्याचे आमी स्पेशल भुरगीं म्हणटा विभिन्न सामर्थ्याची तोंड येनातलीं कान आयकनातलीं उलोवंक जायनातलीं दोळे दिसनातलीं चलोवंक जायनातलीं अशीं पुरा आसात हें आमी केल्ल्या उपरांत मुस्ताणें सांगलें कित्याक तुमी सुरू करनात तुमी सुरू केल्यार जाता हांवें सांगलें इतले पुरा सवलती जायचे कशें सुरू करचें तुमी सुरू करा आमी सपोर्ट करता तुमी कितें तुमचे सपोर्ट करता म्हणल्यार आमी येयल्ले तांदूळ घे आनी तरकारी घे तशें मात दियेत दुसरें कांय दिवंक जायना म्हणून सुरू करा जातलें तुमी एक पाद्र्या शिश्टांनी काम करता म्हणटाना तुमी एक बेश्टें काम करनात तुमचें तें डेडिकेशन आसा आनी तुमी करतात आमकां फातीणी आसा तुमी सुरू करा म्हणून तशें तें सुरू जाल्लें तें आतां निजन पळोवंक गेल्यार सुमार 150 भुरगीं आसात वय 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 50 भुरगीं आतां नंबर सोडून आसा आतां हे पुरा एडमिशन जावन आसात पुरा वय 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 आनी काल म्हणून सांगल्यार ते वस्तेचे इस्काल ह्या भुरग्यांनी येवन मागीर फाटी वेचत आसले भुरगीं येनात फादर भुरगीं आमी पुरा तें बिल्डींग क्लासरुमां ताका कितें सकट जाय टिचरां पुरा सकट सेट केल्या उपरांत पेरंट्सां आपयलाय पयलीं आपयल्या पर्यंत प्लॅनिंग करतना आपयलें आतां आमचें रेडी जालां तुमी तुमच्या भुरग्यांक धाडा म्हणून ती म्हणाली जोकले काडबट आपुजी जोकले काडबट ಎಂಕುಲ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಲ ನಿಕುಲು ಉನಸ್ ಮಾತ ಕೊರುಡು ಆಪುಡ ನಿಕಲೆ ಕೊರ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾತ ತುವಾರ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜತ್ತ ಬಂಗಾಪುಣತ ಫಾದರ್ ಎಂಚ काडबुडनो आपुजी म्हणून तशें एंकलेडे वेहिकल इज्जी तूं का म्हणून तशें मागीर एक वेहिकल मेळ्ळें आमकां ताचे उपरांत स्टार्ट जालें तशें एका नंतर आनी एक मेळ्ळें मुस्तांनी आमकां कुमक केल्या संघ संस्थांनी जावंक पुरो स्टेट बँक जावंक पुरो NMPT मँगलोर न्यू बंदर फोर्ट जावंक पुरो LIC तशें मागीर आमच्या कापुचिन पाद्र्यां आनी बैल्या गांवांत काम करच्या पाद्र्यांक सांगाता मेळ्ळें ते आनी एक बस तशें आमकां आतां 5 बसां आसात ती 5 बसां तांच्या घरांनी वचून खुद्द घरांनी वतात ती मार्ग देखील रावची जायना कित्याक घरांनी वचून त्या भुरग्यांक उखूल हाडून आनी त्या बसांनी त्या भुरग्यांक सरी जाल्ली सिटी आसात म्हळ्यार मामूल सिटीनी नॉर्मल सिटीनी ते तांकां सक्कडे फेंगताक सपोर्ट हांगा तांच्या भुजांक सपोर्ट तकलेक सपोर्ट दिवन तांकां बसून आपण हाडचें आनी बेल्ट घालून आपण हाडचें आनी तशें हाडल्यार कित्याक म्हळ्यार भुरगीं बसतात आनी सुरक्षीत रितीन आपोड जाता तें पुरो ऑल्टरेशन आमी केलां त्या बसांक आनी बरं तशें आमी आपण हाडटा आनी सकाळीं आपण हाडलीं सकाळीं 7 वरांचें सुरवात आमची बसां तें घराघरांनी वचून तांकां उखलून हाडचें आनी सांजेर 4:30 उपरांत तांच्या घरांक आमी पायता सामकी तशी वेवस्था आमी आसा आनी मुखल्या दिसांनी आमी एक आलोचना आसा आमची आनी ताका तयारी चलन आसा एक वस्ती भुरग्यांक वस्ती दिवचे तसले एक वेवस्था करना आसा आमी थोड्या दिसांनी ती जातली आनी ती कित्याक म्हळ्यार पावस येयल्या दिसांनी ते बरो पावस येयल्यार ती आमचे काल म्हणटात उदकाचे जागे उदक भरून तांकां येवंक जायना आनी रोडी मस्त खंडाम जातात त्या वेळार तांकां एक रावची विलेवारी करी जे म्हणलें एक आमचें आलोचन सांगातात पयसुल्या भुरग्यांक येवंक जायना आनी रस्त्याचो संपर्क ना त्या भुरग्यांक आमी थंय दवरची विलेवारी तशें आसा आमची चिंता म्हळ्यार तुमी आतां अशें चिंतना तांकां वस्तेचे एक वेवस्था करून गेल्यार ताज्या पट्टान हेर जायती राटावळा म्हळ्यार ही भुरगीं तांचे इतल्याकच मॅनेज करचे तसली न्ही तांकां हेरां पळोवंक जायचे तांकां आनी सर्ती खाण जेवणाची वेवस्था ताजे वरवीं चड पळयतल्या मनशांक
थंयसर दवरची गरज पडटली. पडटले आ, वय खाण जेवणाची आमकां तितले एक आमकां एक ह्या दिसांनी एक काय म्हणटा समस्या म्हण दिसना दिसना. लोक गोत आसा वय दितात वय. सगळ्यांक म्हणटा सा खाण जेवण कोणी दितात. आनी मस्त पिरगे दिता न्हू वाड्यावार जावंक पुरो वा तांचे संघ संस्थेचे जावंक पुरो येतात विशेष पावलो साबाची आनी पुरो आमचे फ्रांसिस्कान वर्देची आयलेवार मुस्तपोटी आमचे IYCMचे आनी ICYM चे. IYCMचे ते पुरो येतात येवन पुरो भेट दितात मात्र न्ही एक काय म्हणटात ग्रोसरीज आनी पुरो कितें पुरो ते ब्रांड दितात पुरो तशें ते म्हळ्यार आतां तुमी बसदान भुरग्यांक हाडटात सादारण कितले पयस तावन हाडटात ह्या भुरग्यांक कितले पयस जाले म्हळ्यार वय. कितल्या डिस्टन्स तावन हाडटात. पयसले म्हळ्यार सदां एक 25-30 किलोमिटर्स आसा आमची हय वय वय हय वय तेणे बरा चारमाडी तेणे बरा भितर वचचें बरा तेणे तावन हाडटात. हाडटात वय हा, वय मस्त घरां आसात पादर तेणे बरा गुडयांनी पुरा राणांनी पुरा मस्त घरां आसात आनी घरां थोडीं क्रिस्तांवची आसात आनी चड हे आसात आमचे कितें म्हणटा आमी SC ST आमी म्हणटा वय. पळय ती आसात तशें बरा ती कांय अभिरुची तुमकां कशें कळ्ळें इतलीं भुरगीं एका तालुक्यांत इतलीं भुरगीं आसात म्हणून कशें कळ्ळें. आमकां म्हळ्यार आमच्या स्वासाय संघाच्या आनी ताच्या घरा भेट दितानाय कळ्ळें तांच्या घरा भुरगीं आशिल्लीं मागीर अशें तांणी सगळ्यांनी येवन आमकां सांगता आसतना आमी हर एका वर्सा एकल्याक दोगाक तेगाक अशें एक 4-5 जाणांक हर एका वर्सा आमी धाडटले पयस धाडटले आमी खंय स्पेशल भुरग्यांचे इस्कॉल आसा थंय धाडटले मागीर ते आमकां धाडूंक बारीक कशें जालें म्हळ्यार ती वचना थंय गेल्यार तें समज जायना तें तांकां पयस जाता तें बरा वस्तू सावलां आयल्या वेळार तुमीच करा म्हणटाना बेश्टें करूंक जायना आमी मुळावे पुरो खुद्द घरांनी भेट दिवन कितलीं भुरगीं आसात तुमी पळयलें आमी सड्ड म्हळ्यार एक 50 घरां गेली हांव त्या 50 घरांनी आमकां लागीं 100 लागीं भुरगीं मेळ्ळी हांव एक घरांनी 3 जाणां आसात पातर फात्योंचे ना 3 जाणां आनी 3 जाणां चेडवांत तेंची स्थिती पळयतना एक बारीक बेजार जाता हांव एक मनशान आसले मनीस कशें जे येता त्या प्रमाणे ताणें आसा जे आमकां आमचे त्या जबाबदारी कसली आमी कांय कितें करूं जायना गे म्हणून तशें आमी स्टार्ट केल्लें थोडे थोड्या वर्सां आदीं तिशीन त्या वाटेन आनी पुरा एंडोसल्फाना वरवीं मस्त भुरगीं आपांग जावन जल्मोन आनी आशिल्लीं ही कांय त्या वरवीं जाल्लीं म्हणी तशें म्हणी कांय ताचो परिणाम आसा ते एक कारण एक कारण आसात हे आमकां कशें कळटा की म्हळ्यार आमी तांची भुरगीं आमकां एक पोटी आमच्या संस्थेक दाखल जाले म्हणटा आसतना ताची हिस्ट्री पळोवन आमी घेता हिस्ट्री घेता आसतना थोडे वय एंडोसल्फानाचे आसात मस्त आसात सांगत तास हे डिलिव्हरी टायमार मस्त आस्पत्र्यांनी जाला तशें मागीर हळडेनी जाला क्लिनिकांनी जाला ते म्हळ्यार करेक्ट एक वेवस्था नासतना या थोडे फावटी ते बरं नर्सिंग एडांनी बरं असतात करेक्ट तांकां कळना आनी बरं आनी तांचें इंटरवेन्शन बरं अशें वरवीं खाली एक तकली एक इल्लेशें मार जावन मार म्हळ्यार द डिलिव्हरी टायमार कितलीं भुरगीं त्या स्थितीर आसा आज उबे रावंक जायना ती तली भुरगीं आसात आनी एक कितें म्हळ्यार कुटुंबा भितर काजार जावचें आनी बरं तें आसा मागीर वेगळी काजार जावचें तेंय आसा कारण वेगवेगळे आसात पूण हेंय आसा एंडोसल्फानाचें कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगलें म्हळ्यार 50 कुटुंबां इतलीं भुरगीं म्हणटा आसतना तोळ एंडोसल्फान घाल्ल्या वेळार एकत उदकांत वळोन येवन गी बांयतलें उदक उपयोग करतना गी ह्या काणसे उरले वरवीं गी केवळ भुरगीं मात्र न्ही काय म्हळ्यार मनशाती जल्मले विद्रूप जावन जल्मले आनी प्रमाण आयकलां सो ताचो परिणाम आसा जाल्यार तुमी आतां हिस्ट्री पळयता ओके आनी तावन इल्लेशें भायर येवचें जाल्यार थोड्या वर्सां आदीं तुमी एक फावटी दिल्लीक गेल्ल्यात म्हूण म्हाका खबर आसा कळीत आसा हांगाचे मंगळूरचे थोडे कार्यकर्ता एक्टिविस्ट सांगता मेळून ट्रेनाचेर तुमी दिल्ली थंयसर गेल्ल्यात एक प्रतिभटन करूंक तातूंत ते गेल्ले वरवीं कितें जालें म्हळ्यार पयल्या सुवातेर काला खातीर खंयच्या खातीर गेल्ल्यात की म्हणून आनी त्या वरवीं कितें जालें गे म्हणून सांगशात गे सांगता हय तें म्हळ्यार हांव एक सामाजीक कार्यकर्ते पाद्री जाल्यार एक सामाजीक कार्यकर्ते म्हाका तें बारी एक चिंता म्हाका बरें दिसता आनी ताचे वरवीं मस्त आमी बरें काम करीत आनी हांव एकलो मात्र न्ही म्हजे सांगाता मस्त जाणां आसले आतांय आसात आमी खाली दिल्ली मात्र न्ही तामिळनाडू आनी खंय गोंया मस्त कडेन आमी गेल्या महाराष्ट्रांत
आणि ह्या जाग्यांनी पुरा मस्त कितें जाल्लें म्हळ्यार लोकांचे जागे फोर्सान सरकारान खाणगीन मस्त कारखाने पुरा हाडिल्ले पुरा अजुनूय त्या जाग्यांनी कारखाने पुरा जावनात आनी तुमकां गोत्ता आसा हांगासर आमच्या बचपेंत पुरा पेरमुदे तेणें कुतेतूर तेणें पुरा मस्त जागे खाणगिल्यात आतां थोड नोटिफाय जाल्ले जागे आमी लोकांक तांकां दिवंक मन जातले बरे कृषी जागे पादर 12 म्हयने वर्साचे 12 म्हयने उदक वळटा कांय येना तांकां पंप सेटांनी घालचे म्हणून कृषी करी जाल्यार वय ते तुमी त्या दिसांनी पळयलें जावंक आसतलें तुमी पळयलें तुमी येताले आतां उडासा म्हाका तशें म्हणटा आसतना आमी संगता मेळून ते आमी प्रतिभटन केलें मात्र न्ही ते नोटिफाय जाल्ले जागे डिनोटिफाय जावन त्या लोकांक पाटी मेळ्ळ्या जागे वय ताचे उपरांत थोड्यांनी विकल्यात आनी ते दुसरें सवाल पूण त्या दळा जायते जाणांक जागे पाटी मेळ्ळ्यात सुमार 2000 एकरे चिल्लारी जागे पाटी मेळ्ळ्यात वय पाटी मेळ्ळ्यात ते एक आमचे एक सक्सेस म्हळ्यार हाली एक पटी दिल्ली गेल्ले वा आनी एक पटी खंय तामिळनाडू गेल्ले तशें न्ही हें आमचें बरान चल्लें काम हें सुमार एक 7-8 वर्सां हें चल्लें काम आमचें प्रतिरोध दाखोवचें आनी लोकांक कितें जाय हें लोकांक निजन नाका हें भिरांकूळ हें लोकांक वायट हाडटा शिवाय बरें अभिवृद्धी जायना लोक सरकाराक आमकां तें तांकां समजूंक इतलीं वर्सां लागल्या पूण तसो प्रतिपळ जावन लोकांक जागो पाटी मेळ्ळा बरेंपण जालें तातूंत म्हाका बारीक अभिमान आसा गौरव आसा हांव मात आनी मस्त जाणांचे सांगाता मेळ्ळें आमी गेल्ले तुमी आसल्यात तशें आमकां मस्त संतोश तें एक बरेंपण जालां म्हणून आनी त्या वक्ता म्हजे खंयली जबाबदारी आसा जाल्यार सायडीक दवरून हांव वेतालो कित्याक म्हाका ती गरज बगताली लोकांची गरज हांवें तें करीचें म्हजें तान खाली फुलाची फाकली म्हजो जावंक पुरो म्हजो वेळ या म्हजें खालें म्हजी जाणवाई आनी म्हजें सांगातपण तांकां गरज जाल्लें हांवें तें दिलां आनी म्हाका तांकां मस्त अभिमान आसा आनी संतोश आसा तातूंत थोड्या वर्सां आदीं एक तें घडीत गेल्लें गोत्ता म्हाका मागीर थोड्या वर्सां आदीं डीसीच्या ऑफिसा मुखार साबार बोटी एक बोटी न्ही मस्त बोटी प्रतिभटनां केल्लीं आसात आनी तातूंत एक प्रतिभटन पेजार लागसो एकलो मानेस्त सुमार लागीं 20 वर्सां तावन म्हणटा दिसता केस फायट करनालो मागीर ताका सगळ्यांनी सपोर्ट दिवन एक म्हयनो मुसोर थंयसर प्रतिभटन केल्लें आसा आतां फाटल्या वर्सांनी तसलीं प्रतिभटनां कांय दिसनात मंगळुरांत डीसीच्या ऑफिसा मुखार कित्या खातीर म्हळ्यार समस्या सगळे परिहार जाल्यात की ह्या प्रतिभटन करून तातूंत कांय तांचे तावन स्पंदन मेळोना की कित्या खातीर ह्या दिसांनी कांय तसलीं प्रतिभटन पळोवंक मेळना ह्या दिसांनी पळोवंक मेळनात ताका विविध कारणां आसात पूण प्रतिभटन प्रतिरोध ना म्हणून न्ही तें आसा पदर आसा आनी कदाळ आमकां मात हेरांकी अन्याय जाल्ल्या वेळार तें उबें रावन सांगूंक आमकां हक्क आसा सांगजे आमी कितें म्हळ्यार केदाळ्यार आमी विक्टिमायज जाय नजो आमी आतां देखून आमी सांगल्यार सगळ्यांक कळटा आनी 10 जाणी आमकां येवन सांगत दितात हें करतात पूण ह्या दिसांनी तें करचें इल्लें उणें जालां कोविडा वेळार मस्त उणें जाल्लें जाल्यार आमी मस्त प्रतिरोध दाखयला खाली ह्या विशयान मात्र न्ही हेर विशयान जावंक पुरो वा स्त्रियांचेर चेडवां भुरग्यांचेर हल्लो जाल्ल्या वेळार या हेर संगतींनी लोकांक अन्याय जाल्ल्या वेळार आमी सांगाता येवन प्रतिरोध दाखयला तातूंत मस्त बरेंपण जालां पूण ह्या दिसांनी मस्त उणें जालां तें तुमकांय गोत्ता आसा म्हाका सगळ्यांक गोत्ता आसा ह्या दिसांनी हर एकल्यांक उबें रावन उलोवंक जाय खंयच्या विशयांत तांच्या हक्का विशयांत तांकां अन्याय जाल्ल्या विशयांत उलोवंक जाय पूण ह्या दिसांनी जायना आमकां जायत्या जाणांक समाज कार्यकर्त्यांक खाली आमकां क्रिस्तांव मात न्ही हेर धर्माच्यांक बांदून गेल्ल्या बरी आसा मस्त अडचण भोगता म्हाका ही अडचण भोगता म्हाका निजन पळोवंक गेल्यार म्हाका आतां खंयच्याय संस्थेंत काम करूंक काय म्हणटात म्हाका एक तितलें स्वातंत्र्य मेळ्ळ्यार तो संस्था सोडून येवन लोकां सांगता वावर करून भोगता म्हाका वय फायनली कितें म्हळ्यार आमी आतां म्हळ्यार तो सरकार असो आसा लकीली आमकां एक देवाचे आशिर्वाद म्हणयत कर्नाटकांत बरो सरकार आयला एक इल्लेशें आमी स्वास सोडयत पूण आमी स्वासून वगीत बसची न्ही काम करूंक आसा हे 5 वर्सांनी काम करूंक आसा आमी काम करूंक आसा तशें म्हणटना एक बरोसो एक उदेला आमकां तें करयत पूण नंतर आमकां सरकार इतलें दामून धरता की आमी खंयच्याय एक अन्याय विरोध आमी उतर उठयल्यार पुरो थंय आमकां फाल्यां कितें पुरो जाता जायते आसा हें ह्या विशयान विस्तार सांगचें म्हणून ना तुमकां सगळ्यांक कळटा वय त्या दिशेन आमच्या फाटल्यान संस्थांनी आसतना बारीक कश्ट हें करूंक पूण एक सवाल संस्थे खातीरच आमी वावर केल्या पुरो संस्थे जाय फाल्यां सकाळीं इतलें पुरो आमी संस्थेंतूच काम करना हो आमचो सरकार
वैराचं सरकार वगैरे राहता सांगू जायना बिलकुल वगैरे राहा ना आता आजकाल आमच्या संस्थे वगैरे शिकपा संस्था शिक्षण संस्था जावंक पुरो हेर संस्था आस्पत्रे आनी कितें पुरो भलायकी केंद्रां जावंक पुरो ताचे वरी मस्त दबाव घालना आसा विविध रितीन दबाव घालना आसा देखून हांवें म्हणचें संस्थे भितरच आमी संस्थागत आमी एक काल म्हणटात रक्षण केल्या पुरो की लोकांचे रक्षण कदाळ करचें आमी लोकांचें रक्षण आमी करूंक जाय हय फाल्यां साकळी संस्था उरल्यार उरलो नंतर आमी कितें करचें कांय करूंक जायना देवाचें काम आमी करूंक आसा जर तर आमी अन्याय खातीर अनिती खातीर उबे रावन उलयना जाल्यार ते संस्थे आसून कितें प्रयोजन तें हांवें सांगचें हय वडल तुमी सांगतना म्हळ्यार तुमच्या लागीं स्वसहाय्य संघ आसात हय आणि तशेंच कर्नाटकांत इतर जिल्ल्यांनी विमुक्तीच्या नांवान हे युनिट आसात. संस्थे स्वसहाय्य संघ चलतात पूण हांगासर उजिरेंत पयले तुमी आरंभ केले आनी ताज्या मागीर धर्मस्थानांत इतर तांचे म्हळ्यार हजारांनी मस्त वांट्यांनी चड आसा आनी तांणी अशें केल्लें आसा काय म्हणटा जाल्यार लोकांक कितलें रीण जाय तितलें रीण दिल्लें आनी लोकांक तें जाय आशिल्लें देखून लोक काय करतलो म्हण सांगल्यार त्या संघांक येतलो खंय चड मेळटा लोन त्या संघांक येतलो आनी थोडे फावटी इतर संघ पडून गेल्लेय आसात त्या वरवीं आतां तशें आसतना ते सादारण काले म्हण सांगल्यार पयस कांय न्ही तेंत लागींत घरा फाटल्यान म्हणलें बरीत एकामेकांक आतां असले एक विस्तार रितीन चलता आसतना तुमी केल्ले संघ ते खंय तांतू खंयचे म्हणी ह्या कारणाक लागून पडुल्ले आसात की ह्या ते सुरवेर आशिल्ले ब्रीज सदृढ जावन उरल्यात की उरल्या जाल्यार खंयच्या कारणा खातीर ते चड लोन दिवन आसले पूण तुमच्या ती दिवन आसा तुमी पूण तांकां तुलन करतना काय हांव चिंता काय तांचे चड आसूं पुरो जाल्यार तुमच्यांत आनी तांच्यांत कितें व्यत्यास आनी कित्या खातीर तुमचे तशें आतां येदोळ पर्यंत उरल्यात आमी म्हळ्यार ते स्वसहाय्य संघ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आमी म्हणटा कितें ताचे कॉन्सेप्ट आमी अजुनूय डायल्यूट करूना पूण थोड्यांनी डायल्यूट केला पूण ते एक आमी एक आमचे वट्टूक स्टार्टिंगांत कोण पुरो आशिल्ले कितें बरेंपण जालां ती अजुनूय आसात आनी थोडीं पुरा कितें तें सदृढ नासलेलीं मनशां हय चंचल आशिल्लीं पयशां खातीर तें लोन मेळटा तशें अशें पूण इंट्रस्ट चड आमकां तें गुंतूना हय तें कितें गेल्लीं मनशां मागीर थंयसर अडचण पुरा जावन वचना फाटी आयल्यात तें आसा पूण तांचें कितें म्हळ्यार एक चलता तांचें एक तो लोन दिना जाल्यार देव पळयता तशें बरें बेश्टा जाता बेश्टा जाता बरें तशें बरें तें चलता वेतात पूण आमचें सदृढ जाल्यांत आनी आमच्यांत एक आमी स्वसहाय्य संघ म्हळ्यार एक बँकच म्हणयत आतां तांचे कडेन आतां 5 लाख 10 लाख अशें बरें आसा सेविंग्स आसात आनी तांकां लोन जाय जाल्यार संघच पुरो तांकां ते खंय बँकाक वचनात खंय वचनात भरपूर तांकां मेळटा हय आनी तांच्या वकोटा मट्टारी फेडरेशना मट्टारी तें फेडरेशन अमावंट आसा तें तांकां मेळटा हय पूण हांगासर वाड उणी थंयसर तितल्यान वाड चड आसा पूण तांकां बरें दिसता तें हांगाच येतात पूण ती वाड आमच्या हाताक येना आमकां तें नाका ते तांकांत येता तांचेंत संघ ते वृद्धी जातात तशें मागीर आमचे आमी स्टार्ट केलें संघ अशें बरें तें बरें दिसलें तांणी धर्मस्थळान स्टार्ट केलें पूण आमी बिलकुल डायल्यूट करूना आनी त्या वरवीं आज आमचे संघ सदृढ जाल्यात आनी बऱ्या रितीन ते चलतात वय मागीर कितें म्हळ्यार तूं बरें करता आसतना तें बरें तांणी जायजें हय खाली तुजेंत तुवें बरेंपण चिंतल्यार तें जायना आनी बेश्टान गिश्टान म्हणून करयेत कित्याक म्हळ्यार फाटल्यान मस्तू राजकीय जावंक पुरो या दुडवासो जावंक पुरो या तांच्यात समूर्तीसो तांकां बेश्टे आनी बरो आसा आनी तशें जावंक पुरो तांकां तरी सामर्थ्य आसा पूण आमी तें परत तशें बरें करिना कितें म्हळ्यार समस्या म्हळ्यार तें न्ही तें आमी खंय आमी इंटरवेन्शन करता त्या कुटुंबाक त्या स्त्रियेक बरेंपण जायचें बरेंपण जायनातल्यार फाल्यां सकाळीं त्या स्त्रियेन लोन काण त्यात ट्रॅपांत पडल्यार कितें प्रयोजन कांय प्रयोजन ना न्ही तुमी हॉटेल सांगले काय म्हण सांगल्यार दया गटाक म्हळ्यार ह्या अपंग उण आशिल्ल्या भुरग्यांक विभिन्न सामर्थ्याची इस्काल चलयतात तुमी ताच्या सांगाता आनी एक सुविद्या म्हणून एकय कार्यक्रम तुमी करनासात तुमी तांतू इल्ले इस्कालांनी खंयच्या कडेन पुरा अस्कत आसात तांकां पुरा थंय सडीत इल्लेशें गमान दिवन बरें करचें आनी पुरा ताचे सांगाता हे सुविद्या भुरग्यांक पुरा स्कॉलरशीप आनी पुरा दिवचें काम तुमी करनासात गे म्हूण चिंता
वय ते एक प्रोग्राम आसा सुमार एक 5 वर्सां जावन तें चलना सामकें हे प्रोग्राम करूंक आमकां KCWA कॅनरा वेलफेअर एसोसिएशन कुवेट कॅनरा वेलफेअर एसोसिएशन तांणी आमकां सपोर्ट केल्लें तांणी थोडो आयवज दिला वय ताच्या उपरांत ते मेंटेनन्स करचें पुरो आमी जावं की एक स्टाफान दवरून मागीर तें डिसबर्स करचें आनी रिपेमेंट तेंच्या पळोवचें तें आमी पळोवन आसा वय तें म्हळ्यार तें कोडयाळ JCCच्या तरणाट्यां खातीर आनी म्हळ्यार कोणाक शिकपाक आदार जाय जे मुसलें शिकप करूंक जाय जे पूण कुटुंबांत तांच्या फॅमिलींत तांकां सामर्थ्य ना दुडवाची काय म्हणटात गरज आसा तसल्यांक आमी विंचून आमी दिता वय 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 तांणी तें तोळतून अर्हता आसा व्हडलो आयवज न्ही एक 50 म्हणसर आमी दिता एका वर्सा वय वय आनी ते उंचल्या शिकपा खातीर की धाकट्या क्लासीच्या भुरग्यांक उंचल्या शिकपा खातीर आमी दिता तशें वय 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 तें खाली आमच्या कोडयाळ JCCच्या तरणाट्या दुबळ्या तरणाट्या खातीर दिवचें आमी एका वर्सा साधारण कितल्या भुरग्यांक तुमी ह्या स्टुडंट्सांक असली कुमक दितात एक 25 to 30 वय ओके आनी तांणी मागीर तांचे शिकप आनी जाल्या उपरांत कामाक लागली जाल्यार फाटी दिवंक काय फाटी दिवंक वाडी रयत वाडनांक वय पूण तांणी दिजे तांणी दिनासत रावल्यार मागीर तांकां वाट घालचें पडटा एक आनी तांणी एक फावटी बरेंपण जोडल्या परत आनी एकल्या विशयान तांणी दिना जाल्यार आनी एकल्याक आमकां दिवंक जायना इनकार आमकां निग्लेक्ट करूंक जायना आमचें तें बरें रितीन शिक्षण म्हाका मेळ्ळें तशें हांवें आनी एकल्याक वय 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 तें अल्या भुरग्यांक आमच्या कोडयाळ JCCच्या भुरग्यांक मागीर दुसऱ्या समुदायाच्या भुरग्यांक आमी केलां आनी तें विद्यास्नेही म्हूण केलां विद्यास्नेही तातूंत आमी एक 15 to 20 जाणांक लोन दिता इंट्रस्ट आनी कांय ना वय पूण तांचें अशें म्हळ्यार तांणी हर एका वर्सा दिजे तांणी हर एक वर्सा दिजे दिवन दिल्यार आनीक भुरग्यांक आमी दिता आनी तें तातूंत बारी एक तांकां एक समाधान आसता आनी दुबळ्या कुटुंबाक विचून काडून दिवचें आमी वय 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 तशें आतां तुमच्या ह्या वावरांत सक्कट लोकां सांग आतां तुमी बरसाचे पडटा एकात धर्माचो लोक न्ही एकात जातीचो लोक न्ही पुरो जाणी आसात तातूंत अशें तांचे वटून बरसोन काम करता आसतना तो बेनिफिशरी म्हळ्यार कोण हे लोक आसात ते तुमकां कशें पळयतात म्हळ्यार तांकां सगळ्यांक कळीत आसून पुरो तुमी एक ह्या जाग म्हणून आनी ते तुमकां खंयच्या दृश्टेन खंयच्या रितीर काडून घेतात कांय वो आमकां मतांतर करूंक येता की या क्रिस्ताक प्रगट करूंक येता की म्हणून कांय तांच्या मतींत आसताय तुमकां कांय तयल्या कांय पळोवंक मेळटा की हांवें तें गेल्ल्या उपरांत म्हाका तसलें कांय एक आरोप आनी तांणी लोकांनी हें केल्लो ना वय आतां आयल्या वार पुरा मतांतरा विशयांत मतांतर निशेध कानून आनी पुरा आयलां पुरा जाल्यार आमच्या संस्थे वयर तो एक आपाव तांणी करूं ना वय आनी कितें करचें ना म्हणल्यार म्हाका भरोसा आसा पूण स्टार्टिंगार आमच्या पाद्रेवांनी त्या गांवाक वचून तें काम करता आसतना तें पुरा आपाव आसुल्लो स्टार्टिंगार ते सुमार 50 वर्सां जालीं हांव वय ताच्या नंतर काही ना ते म्हणटात की आमी इतलीं वर्सां लगभग 50 वर्सां आमचे कपचीन पाद्र्या दयाळबागाच्या पाद्र्या सेवा दिवन आसात पूण तांणी एकल्या की मतांतर करूं ना म्हणून पूण आमचे तें आजारपण आसल्या वरवीं आमची असली सेवा आमी दिल्ल्या वरवीं आमचे कडेन मस्त जण बऱ्या मनाचे आसात आनी मस्त आमचे भशेन बरें उलयतात हर एका सरकारी संस्थेन जावंक पुरो कचेरीन जावंक पुरो बरें उलयतात आनी बरें अभिप्राय उसारतात हय ते आदीं जावन आतां म्हणसर कालें बरेंपण जावन आसा मस्त बरेंपण उलयतात आनी सांगतात दुसऱ्यां कडेन आनी पुरा इवन आतां काले आमी आमच्या विभिन्न सामर्थ्य स्पेशल भुरग्यांक सुरू केलां ताचे विशयी मस्त होगलीक उसारतात असल्या भुरग्यांक तुमी सुरू केलां न्ही तुमचे एक धैर्य जावेत आनी आमच्या हातून कितें आमी दिवंक साध्य आसा आमी दिता म्हणून तशें तुमी फातीं नात काल फोर एक हिंदुवांचो ग्रूप आयलो हिंदुवांचो 50 जण आयले हिंदुवांचे तरणाटे येवन सगळो दीस त्या भुरग्यां वांगडा रावन तांणी त्या दिसा भुरग्यांचे कितें बरा जेवणाचे विल्यावेले जावंक पुरो आनी कितें बरा करूंक आसा तांणी खर्च पुरो दिलो तांणी हिंदुवांचे फादर खर्च दिलो मात्र न्ही त्या भुरग्यांक थोड्यांक आमी लायचे पडटा त्या भुरग्यांक थाणी लायले दादले मनशांनी लायले ना इंकुल मल्पुबा निकुल हे पला मल्पुबा राता इनी इंकुल मल्पुबा हेंचे मल्पड फानले इंकुल मल्पुबा तांणी केलें तितलें मात्र न्ही तांणी मागीर त्या भुरग्यांच्यो प्लेटी आनी दिल्यो इंकुल जाना म्हणटा मल्पुबे राखलो बुडचे इंकुल मल्पा इनी मल्पुबा अशें म्हणून मागीर ते येयलें शीत आनी तें पडटा दनीर तें परत झाडन ते पुसून करून दिले तरणाट्यांनी तितलें एक तांचें तें एक त्या भुरग्यांक पळयतना तितलें बरें म्हण आयलें जाल्यार
ताच्या की वय. ते वय, 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 वय. आमी काय अपेक्षीत ना वय तितले तांकां एक बघता जाल्यार त्या भुरग्यां म्हणून समा वय ते देवाचे आजारपण आसा म्हणून म्हाका बघता वय आता अशें प्रकार काम करता आसतना आमकां सदां फाटल्या थोड्या वर्सांनी जालें आयकूंक पळोवंक मेळटा बऱ्या मनाचे मनीस मस्त आसात वय, वय, पूण थोडे असले आसात कांय म्हणटा जाल्यार हे कांय म्हणटा जाल्यार मतांतर करून करतात तशें म्हणून तो वळू जावं पुरो पाद्र्या सिस्टम कोणी काम करतली मतीन एका रितीचे एक काल म्हळ्यार फाटल्या मतीन म्हळ्यार बॅक ऑफ द माइंड अशें आसता काल म्हणटा जाल्यार आमी वेता आसतना एक धार्मीक जावन वचोचें की ह्या हांव खाली प्युअर सोशल वर्क मात्र करता केल्यार पुरो अशें पुराय चिंता आसता मतीन आतां तुमी हें काम करता आसतना तुमी कशें तुमकां प्रस्तूत करतात म्हळ्यार एक ह्या जाग जावन तुमची आयडेंटिटी दाखयतात की ह्या काल एक सोशल वर्कर मात्र समाज सेवा करता म्हणून तुमी तुमकां दाखयतात कितें करतात तुमी पाद्र्या म्हणून सगळ्यांक गोत्ता आसा तें गोत्ता आसा आनी जर तर कोणी हांव फादर म्हणून फादर विनोद म्हणून सांगनासतना विनोद सर म्हळ्यार उपरांत कळटा हांकां आमचे नर्ते पाद्र्या कसो जावन आसा ते पाद्र्या ते कळटा तांकां खाली आमच्या क्रिस्तांवांक मात्र न्ही उरल्यांक ते कळटा आनी ते पाद्र्या म्हणून ते कळटा आनी ते तो आमकां स्थान दितात आनी ते स्थान हांव राखून ना ते आमकां म्हळ्यार समाज सेवा म्हणटाना आमी सगळें उठटा आमच्या स्टाफा उठ्ठ बसून आमी काम करता आनी हांव हांगासर लोबार बसला जाल्यार थंयसर हांव लोबान आमी लोबान गेली ना आमी लोकां भशेनूच आमी एक सिवील ड्रेसार आसता आमी आनी अशें वावर करता आनी सगळ्यांक गोत्ता आसा पाद्र्या म्हणून आनी आमचे नर्तेन तांकां सांगता पाद्र्या म्हणून सांगता तांतूं कांय येना जावं वय आनी ते गौरव दितात ते कांय तांतूं कांय येना वय आनी म्हाका तांतूं कांय एक सडीत कांय हांवें लोप गेल्यार माध्यम लोप गेल्यार एका तराचें आज काल एक पास्तूत न्ही तें समाज सेवा करता आसतना वय लोप घालून ते गेल्यार वो लोप खाले घालता म्हणजे एक सवाल येता तांच्या मतींत आनी तांकां तर एक स्वातंत्र्य जावंक पुरो एक फ्रिडम तांकां मेळना आमचे कडेन उलोवंक बसोवंक आनी बरा हांगासर बसून बरें मेळटा अवकाश मेळटा आनी ते समजतात जर तर लोभ गेल्यार एक लोभ आनी पुराय एक काय म्हणटा भक्तीक कार्य घालचे एक आमचे एक ड्रेस तशें म्हणटा हाका हो खाली हांगा घालना लागीं म्हणल्यार तांचे चिंता बेतात एका रितीचे अंतर पयस जाता अंतर चड जाता आनी तें समाधान तशें पूण लोकांक गोत्ता आसा म्हाका तातूंत कांय येना ते लोभ गेले मात आनी ते लोभ गेले एक आमकां वावर करूं एक कश्ट आनी ह्या देगीच्या दिसांनी बरा कश्ट पूण अशें ते गेल्यार लोक चड लागीं येता आता तुमच्या मतींत ह्या जाग जाता आसतना कपजीन पाद्राबान ते बरा अशें ह्या जागां पळोवन एक चिंता आसता म्हज्या मतींत आसलें कांय म्हणटा जाल्यार मीस बेटोवचे इगर्जींत गोळीक वावर करचो तें प्रमाण मागीर वडिलांनी सांगले प्रमाणे अवकाशा प्रमाणे विंगड विंगड नोंदणीचे मणियारपण मेळटा आतां हे समाज सेवेच्या कामाक येवन सुमार वर्सां जालीं तुमची आतां असल्या संदर्भाचेर ह्या समाज सेवेच्या वावरांत खंय क्रिस्ताक तुम्ही परगट केला म्हणून तुमकां कांय तृप्ती आसा की संतोष आसा की तसलो ह्या असल्या कामांत कित्याक म्हळ्यार गोळीक वावर तितलो मेळना ते आपयल्यार आसता तरेपटी ना जाल्यार सडा वदून आंतूच आसचें देखून ती तृप्ती आसा की मस्त तृप्ती आहा पादर म्हाका म्हळ्यार इवन म्हाका एक सेमिनारी सर्वताना म्हजे मतींत आसलें समाज सेवा करीजे म्हणून समाज सेवा करीजे आनी समाज सेवा करता आसतना तुमी चिंतू बरो एक लायकांनी करीत आमी कितें करीजे म्हणून पाद्र्याबान कितें पाद्र्याबान करीजे पाद्र्याबान केलें दुसरोच ताका एक अर्थ आसा आनी न्ही म्हाका इतलें बरेंपण बघता की म्हाका तें आल्तारीर बेटोवचें आल्तारी वयर बेटोवचें तें बलिदान आनी सगळे दिसा बेटोवचें तें बलिदान तें गरज तें गरज जर तर आल्तार मात तूं भेटयता जाल्यार सगळो दीस तूं लोकांक सांगता तुजें बलिदान भेटयना जाल्यार तें व्यर्थ आल्तारी वयर कितें भेटयता व्यर्थ तें एक पाद्र्या म्हणटाना खाली आत्मीक संगतीन मात ताणें मेतेर जाल्यार हांव चिंता तरी ह्या जाक म्हळ्यार एक गवळी म्हळ्यार ताचो अर्थ आमकां कळीत ना हय तो कॉन्सेप्ट अर्थ कळीत ना म्हणल्यार एक ह्या जाक म्हळ्यार एक गवळी म्हळ्यार लोकांच्या आत्मीक तशेंच लौकीक संगतीन ताणें मेतेर जायचें तो ह्या जाक म्हळ्यार खाली एक पुजारी न्ही हे काल पुजा करचो पुजारी ताका आमी काल म्हणटा पास्टर म्हळ्यार लोकांचे सगळ्यांची स्थितीगतीन ताणें मेतेर जायचें ते बरेपणाक ते वावर करचें ताणें तशें म्हळ्यार हे आमी चिंतल्या प्रमाणे एक ह्या जाक म्हळ्यार साखरचे भितर आसचो मनीस न्ही आनी काल म्हणटा इगर्जे भितर 4 वण्टी भितर आसचो मनीस न्ही तो सकाळीं इगडी आसता जावंक पुरो ताच्या उपरांत ताणें हळ्ळेनी वचोचें गल्ल्यांनी वचोचें बिदींनी ताणें वचोचें आनी लोकांक उठो ताणें वावर करीचें त्या दाळा ताणें आल्तारी वयल्लें बेटेलो सॅक्रिफीस हांगासर सार्थक जाता
ओके एक निमाणे सवाल म्हणजे तुम्ही आता सांगितल्या विषयात इल्ले मुखारेचे ओके आणि एक सामान्य जाऊन किती मोतीन गोळट ते आम्ही सांगचे ओके. आता वो वावरू म्हळ्यार समाजसेवा आणि तो या जाग म्हणून सकाळी कळटा पण आम्ही या जाग जाऊन तांच्या वयर ते मोतीन घालना आम्ही Yeah. आणि आम्ही काम करता सगळ्यां खातीर काम करचे ते कोण असे सगळ्या मोठं मेळटा आता हे काम कितें समाजसेवा आम्ही करना साव ते कोणीय करीता म्हणजे एका क्रिस्तांव लायक मनशांनी करी येता या आणि ताच्या मागीर हेर धर्माचेय करतात असलें काम वय एकलो ह्या जागे म्हणटा आसतना ताका मस्त वर्सांची तरबेती मेळ्ळ्या गवळीक वावर करूंक आत्मीक कार्य निर्वाहसूंक आनी पुरा आनी असले तरबेती जोडल्या मनशाक एका समाज सेवेच्या कामाक नम्यारचे असले पर गरज आसा की एकल्या ह्या जाकान ताजो वेळ लोकां सांगता गवळीक वावरांत खुर्सूंच्या बदलाक ह्या संगतींत म्हळ्यार समाज सेवेच्या कामांत कोणीय करीत जाल्ल्या कामांत वचून वेळ करचो गरज आसा की भरपूर रितीन गरज आहा फादर भरपूर रितीन गरज आसा लायक एक आसात मस्त काम करचे मनीस निस्वार्थ रितीन काम करचे मनीस आसात पूण एक ह्या जाग जावन समाज सेवा केल्ल्यांत मस्त बरेपण आसा कित्याक म्हळ्यार समाज सेवा म्हणटा आसतना ते न्ही जावन बऱ्या मनान केल्यार ते व्हडलें मागणें ताचे व्हडलें मागणें ना कित्याक म्हळ्यार थंयसर सोम्याक आमी सोम्याचो अनुभव आमी जोडटा थंयसर वय 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 हे बरो सोम्याची कुडी जेणे जेणे आसात गट्टारांनी आसात आनी खंय बरो घरांनी आसात हे बरो आमकां रस्त्यांनी बरो मेळूंक मेळटात थंयसर आमी स्पंदन केल्यार निजन सोम्याचें हजारपण आमकां न्ही बगता इतलो संतोश जाता हांव की देखून आमी फादऱ्याबांनी तें सडीच मापन करी येता एक लायक म्हणटना तांकां तांचीच जबाबदारी आसता बायल भुरगीं आनी बरो आसतात जबाबदारी आसा तें पळयची आनी अशें बरो पूण एक फादऱ्या म्हणटना ताणें सगळ्यो दीस आनी रात जाल्यार ताका साध्य आसा जाल्यार ताणें वावर करी येता आनी ताचें चिंता काली एका दिसांत काली एक सकाळीं तावन सांजे मुसर न्ही रातीक चिंता पाडटा येता रातीक ताणें वावर करी येता आनी अशें केल्ल्या वरवीं ताचें स्पंदन चड जाता चड ताका दुसरे हेर राटावळी ना ताका एक राटावळ लोकांच्या बरेपणा खातीर अभिवृद्धी खातीर मात चिंतचें तें ताका चड वावर करूंक जाता आनी एक हे जाक म्हणटना ताका मस्त मायेत म्हळ्यार मायेत म्हणून न्ही ताका एक ताचें तें समर्पण आसता करेक्ट समर्पण आसता आनी चड खातीर न्ही लायक मनीस जाल्यार ताणें ताचें कुटुंब पोसचें आनी ताच्या मागीर ताच्या घरांत ताणें वेळ करचें इतली वरां ह्या जाक म्हणटाना सकाळीं काम करता ताच्या मागीर सांजेरी करता सांगून न्ही स्वता जावन करी येता अशें आमकां करूंक सुलभ जाता हय आनी अशें केल्ल्या वरवीं मस्त आमकां दादोस काय बगता हय तशें जाता म्हाका जाणो समाज सेवा करता आसतना एकल्या ह्या जाकान सगळ्यां सांगता मेळोन केवळ एका धर्माच्या एका जातीच्या लोकां सांगता न्ही बगार समाजान त्या सकड मनशां सांगता मेळून समाज सेवा करता आसतना वावर करता आसतना कशें क्रिस्तांकी त्या मुखांतर परगट करी येता म्हूण सांगून आयच्या दिसाच्या ह्या संवाद कार्यक्रमांत आमकां फादर विनोद मास्करानस भोव अपूर्वयान ताणें आमकां ही माहिती दिल्या आपलो अनुभव वांटून घेतला आनी ताणें जें कितें केलां तें आमच्या मुखार ताणें प्रस्तूत केलां तुमच्या समेस्तांच्या नांवान फादर विनोद मास्करानस उजिरे विमुक्ती केंद्राचो निर्देशक हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर थँक्यू देव बरें करूं फादर तुमकां कोणाकी आज आमी चलयल्ल्या संवादा विशयांत या आदी चलयल्ल्या संवादा विशयांत सवालां विचारूंक आसा जाल्यार खंडी जावन तुमी ती विचार येता व्हॉट्सॅपार तुमी विचारचें तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत मेळटा पर्यंत तुमकां समेस्तांकी देव बरें करूं समट आनी सावाला
काळजान तुमसार जाता आसतना सडय आमचो भावार सांसवां खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता आसतना सडय आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता आसतना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून परातना सडय आमचो भावार सांसवां खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.